पूण एक सवाल म्हाका केदाळ येता की आमच्या बापा मागणे कोण हे म्हूण येत कोणाक न्ही जावंक हे मागणे म्हणूंक हक्क आसा तर हांवें तुमच्या खातीर मागा जय तर तुमकां मागोवंक कळीत ना म्हणल्यार अर्थ वय गे कोण एकल्यानी म्हाका सांगताय फादर आज हांव जेविना म्हणजे कितें तुमी जेवा फादर म्हणटात गे कितें म्हणटा तुमी हांगासर आसा पॉयंट मुगाल भाव भयणीनो आमच्या चलता जिवितांत जियेचे तर आमकां उस्वास चड गरजेचो कित्याक जर तर आज आमी हांगासर पावल्या आनी आज आमी जिवी आसा तर ह्या उस्वासा द्वारे आनी हो आमचो शारिरीक उस्वास कसो गरजेची शारिरीक वाडावळीक तशेंच आमकां आनीक उस्वास आसा आनी तो उस्वास जावन आसा मागण्याचो उस्वास जर तर आत्मीक रितीन आमी जियेजय तर हे मागणे म्हणलो उस्वास आमकां सदांच आसूंक जाय आनी केन्ना वो उस्वास उणो जाता त्या दाळा आमी आत्मीक संगतीनी चड आनी चड आसक्त जाता म्हज्या भावा आनी भयणी आमकां एक विशेश देवान आपोवणें दिलां आमी एक मागण्याचे मनीस जायचे म्हूण पण मागणें म्हणटा आसतना आमकां जायती समजणी आमकां मेळ्ळ्या आनी जायते आमी मागता खंडिता दुबाव ना पूण आज आमी हे मागणें करचें कित्याक म्हूण समजल्यार मात्र आमकां मागणें करूंक एक उर्बा मेळटा आयचे एक जेजून एक शिकयल्या मागणें आसा तें आमच्या बापाचें मागणें पूण एक सवाल म्हाका केदाळ येता हे आमच्या बापा मागणे कोण हे म्हूण येत कोणाक न्ही जावंक हे मागणे म्हणूंक हक्क आसा तुमी कितें म्हणटात तुमकां सगळ्यांक म्हणूंक हक्क आसा कित्याक तुमी सदांच म्हणटात पण म्हज्या भावा आनी भयणी हे आमच्या बापा मागणे म्हणूंक आमकां एक विशेश एक संगत गरजेची ती आमी आमचो बाप म्हळ्यार कोण म्हूण समजूंक जाय आनी जो कोणाक आमचो बाप कोण म्हूण समजता ताणें मात हे आमच्या बापा मागणें म्हूण येत कित्याक की आमच्या बापा मागणें आमच्या बापा म्हणटा आमी म्हळ्यार म्हजो बाप त्या बापाची वळख आसल्यार बरी आमी करता तरी मीच वळख आसा की म्हणल्यार एक सवाल कित्याक आज आमकां एक त्या अंतो हांव इल्लो भायर रावल्यारय पुरो 4 जाणां आयल्यारय पुरो त्या 4 जाणांनी तिका त्या गजाना म्हणटात म्हाका फादर म्हज्या खातीर मागा फादर ओके तुमी म्हणना ते मागा 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 तर हांवें तुमच्या खातीर मागा जय तर तुमकां मागोवंक कळीत ना म्हणल्यार अर्थ वय गे कितें म्हणटा तुमी हांगासर आसा पॉयंट तुमकां जेवंक जाता तुमच्या खातीर वय गे सकट जेवतात गे कोण एकल्यानी म्हाका सांगताय फादर आज हांव जेविना म्हणजे कितें तुमी जेवा फादर म्हणटात गे ना न्ही जेवंक जाता बाकी सगळीं कामां आमी करता मागणें मात आमकां करूं नाका तें तुका हांवें तुका मागूं ना फादर तुमी देवा लागीं आसा हांव कोण देवा लागीं आसा म्हाका कळीत ना तुमी चिंतूंक पुरो फादर ऑफ द इलेक्शन तो देव आसा मनियारी देवा लागीं आसा वय ताका एक मनियारपण दिला कित्याक आमकां एक आमच्या वर्दी वेळार एक संगत सांगता आमचो बिसायब वोट दिता आसतना लोकांन हाडिल्लीं दानां स्विकार कर तूं कितें करताय तें समजून घे आनी कोर्सायला जिजूबरी तुजें जिवीत जावं तें खंडीस कित्याक आमचे हर एकल्याचें जिवीत कोर्सायला जिजूबरी आमी करूंक जाय आनी आमच्या लोकांक देवास अशें पावोवची आमकां ही जबाबदारी दिल्या तशें म्हणटा आसतना हांवें मागल्यार मा तुमकां बरें जाता म्हळ्यार आमचो एक सूख समजुनी आसा तुमकां आतां एक निदर्शन हांव दिता तुमकां सगळ्यां आवय बापूय आशिल्लीं ती भुरगीं हांगा व्हड जाल्यां तुमी आतां तुमचीं ल्हान भुरगीं आसा जावं पुरो आतां बापाय लागीं कितेंय जाय जर तो कोणी ताच्या फ्रेंडाक आपूण हाडटाय ये म्हाका इल्लो हेल्प कर काल्याक म्हज्या बाबा कडेन म्हाका अशें एक वस्तू जाय तूं विचार तो बाप दीत घे कोणें फ्रेंडान विचारल्यार कितें म्हणटा तुमी वय आवय कडेन आमी मंत्रां घालता कित्याक बापाय कडेन हांगा जर आवय कडेन आमी मंत्रां घालची कित्याक बापाय थंय म्हजो इल्लो संबंद उणो आसा जर तर म्हज्या बाबा ते म्हजो संबंद पप्पा ते म्हजो संबंद बरो आसा हांव मम्मीक परत खंडी सांगना मम्मी तूं म्हाका बापा कडेन सांग पप्पा कडेन उलय म्हणून हांव ते येता पप्पा कडेन
आतां समजालें की तुमकां सम्मान म्हळ्यार कितें म्हण आमचो. तर आमच्या सर्गींचो बाप कोण ताचेर थंय आमचो संबंद कसलो आनी कित्या खातीर आमी ताका आमी बापा म्हणून उलोवंक मारिचे ही संगत आमकां कळीत ना जाल्यार आमी मागचे व्यर्थ जाता. त्या खातीर आमी हर एक लागीं सांगता दर सांगता हांव सर म्हजे खातीर माग बाबा म्हजे खातीर थंय धांवता हांगा धांवता थंय विनवणेची मागणी करूंक जाय हांगा विनवणेची हाची गरज ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. जर तुज्या बापायची तुका वळख आसा कोणेय बायलांनी येवन तुज्या बापाय सांगायचें म्हण गरज ना आरे तुज्या पुताक ये जाय ते जाय ये जाय म्हूण सांगूंक. कित्याक म्हजो बापूय जेजून कितें सांगला पयलें तर तुमी मागच्या पयलें तुमच्या बापाक कळीत आसा तुमकां कितें जाय तें. तशें म्हणटाना मागचें नाका गे मागोवंक जाय कित्याक आमचें थंय खालतेपणी आसूंक जाय पूण आमच्या बापा लागीं आमकां सदांय मागयेत. कशें आमी फूर हेर संगत्यो आमी आमचे स्तकी करतात तशें आमच्या बापायचो संबंद आमी जोडल्या तर मागणें म्हळ्यार खाली विनवणेचें मागणें न्ही बापा म्हाका तें दी ये दी त्या खातीर आमचो संबंद वाडना. आमी संबंद वाडय जाय तर आमच्या बापाची खुशी कितें समजूंक जाय. अरे जेजू तसो सगळो संबंद बापा थंय वाडयला कसो सगळो दीस तो तसो पब्लीक वावर करता जारी राती वचून बापा थंय एकांत रावता. आज आमकां एकांतपणान मागणें करूंक आमकां समजना. कॅरिझमॅटीक रितीर आसा बोबोगलची रितीर आसा म्हण आमी धांवता पूण ध्यानाची एक रितीर आसा म्हळ्यार आमकां ताचो अर्थ कळना. ध्यान म्हळ्यार कितें म्हणून ध्यान म्हळ्यार कितें आमचे सगळे आमी सायलेंस निशब्द रावचे भितर जायते तळमळे आसात आमकां ते तळमळे फूर आमी जाता ते निवयचे आनी आमच्या बापा लागीं संबंद ताका जेजू कितें सांगता तुमी मागतना वचता तुमच्या कुडाक कूड म्हळ्यार सीदा वचून तुमच्या कुडांत बागेल बंद करून बापा हालेलुया हालेलुया म्हण न्ही. कूड म्हळ्यार दार म्हळ्यार बाकीच्या सगळ्या संगतींक थंय मेकळो जा तूं तुजे सगळें तुज्या बापा थंय संबंद जोडूंक पडले. मगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या बापा मोगणें आमी म्हणा जाय तर आनी ताची खंयचो आमकां कितें प्रतिफळ मेळ्ळा जाय तर आमच्या बापाची वळख ना तर आमी कितलेय पुटी आमच्या बापा मागणें म्हळ्यार एक जाता. कित्याक आमकां ते गिळी पाय पाट जाला आनी आमच्या बापा म्हणटा आमकां कितेंच बगना. न्ही जावन म्हज्या बापाक हांव उलो मारता गी न्ही जावन ताची खुशी जावं म्हणून मागता गी न्ही जावं आमचो दिसपडतो ग्रास म्हणून मागता गी. हे पुरा जर म्हज्या बापा थंय म्हजो संबंद वाडटा जाल्यार सर ह्या मागण्याक आमकां खरो अर्थ मेळटा. त्या खातीर कितले पुटी आमच्या बापा मागणें म्हणटाय म्हणल्यार हें न्ही पूण कशें म्हणटाय तें मागणें म्हणटा आसतना तुजें थंय कितें भोगता कांय म्हणी तुज्या बापा थंय तुजो संबंद वाडलो म्हूण भोगता गी. त्या खातीर हांवें सांगता सांगता खंयच्याच मागण्याची आमकां गरज ना. हे एक आमच्या बापा जर तर नियाळ बरी तूं म्हणटाय तर त्या मागण्याचे गोरते दुसरें मागणें ना पूण नियाळ बरीत म्हणजे विथ कॉन्सन्ट्रेशन विथ कॉन्टम्प्लेशन म्हळ्यार सगळं तुज्या ध्यानान आनी मनांत तें म्हणा जाय. सकट म्हणटात म्हण हांवें म्हणलें आनी सकट म्हणटा म्हण आमी म्हणटा ना म्हळ्यार जर तर म्हज्या बापाचो संबंद म्हाका भोगता त्या संबंदान मागणें काळजाच्या अत्रे गदवारी येता. पूण अशेंच म्हणाचें म्हणून जेजून सांगू ना तुमी मागतना अशें म्हणा म्हळ्यार एक टायपाचें मागणें बरें जाता पूण आमच्या बाबा मागणें तें एक आमचें चड आनी पूर्ण मागणें जेजून शिकयलें कित्याक तातूंत चड वस्तू आटापल्यान ह्या सगळो पवित्र पुस्तकांत तो आसा म्हूण सांगीत. चेहरा आसतना आमी प्रयत्न करया की आमच्या बापा थंय संबंद वाडोवंक हेरां लागीं वयचें की आमीच आमच्या बापा लागीं मागया. कित्याक आमचो बाप मोगाळ बाप म्हूण जेजून आमकां दाखोवन दिला. तो बाप नितीदार न्ही तो बाप मुन्सिबीदार न्ही तो बाप मोगाळ बाप आनी त्या मोगाळ बापाक उक्तो करूंक जेजू आयिल्लो आनी जेजून सांगला म्हज्या बापाची कशी एक खोशी आमी समेस्तान एकवट जावन ताची जशी येजय म्हूण आनी हें जेजूचें मिसांव त्या खातीर ताच्या सगळ्या परगडजीने वेळार ताणें बापाक उगडापो केलो आनी ह्या बापाक आमकां ताणें दिलो आनी ह्या बापाक आमी संबंदान वाडा जाय आनी ताणें आमकां देख दिल्या. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी ही देख आमी स्विकार करया. आमचें मागणें म्हणटा आसतना आमी केदेंच चिंतचें न्हय आमी कोणाय लागीं मागता म्हूण आमच्या मोगाळ बापा लागीं मागता म्हणलो एक संगत आमच्या मतींत आसल्यार आमचें मागणें फळा बरी जाता. नाजाल्यार बुलेट ट्रेनाचें चड स्पीड आसा कित्याक जायत्या कडेन मागण्याक वेता घरांनी विजीट करता आसतना तांचे एक आमच्या बापाचें मागणें आयकतना अर्दे गिळचे अर्दे सोडचे आनी खाल कशें म्हणटात म्हाका कळना. ताका तर हांवें कितले स्लो केल्यार म्हज्या कितें बुलेट ट्रेन पयले पावतात मागीर म्हाका तर बरें जायना. कितले स्लो करून काले करचे सगळ्यांची बुलेट ट्रेन जाला म्हजे काले लोकल ट्रेन म्हणून मागीर थोडे फावटी हांवें अर्दे रावोवचे
म्हळ्यार अशें जाता आमचें करच्या खातीर आमी करता नियाळ बरीत आमी करना ताका इसर मागणी आमचें तें कितें बदलावण हाडिना कित्याक बदलावण हाडीत तर आमकां नियाळ जाय जाय आमी कितेंय करचें जाल्यार चिंतून करूं जाय आज आमचें खाण आमी जेवल्ले थोड्या फावटी आंगाक लागना म्हणटा हांव कित्याक आंगाक लागना मस्तपणी आमी जेवतना खाली जेविना हांव हेणें मोबायल पळयता हेणें टी व्ही पळयता हेणें तांकां ना हर एकाकी एक वेळ आसा कितें आमी करता एकच केल्यार ताका सर तसो प्रतिफळ मेळटा त्या खातीर मागणें म्हणटानी तशेंच बाकीच्यो सर सुक्त्यो आमी पयस दवरी जाय जेजू लागीं जाता तितल्या संबंदान नियाळ बरीत 10 मिनटां जाल्यार 10 मिनटां 5 मिनटां जाल्यार 5 मिनटां 1 वर 2 वर म्हणून सांगूना कित्याक आमी पुरा जायत्यो संगत्यो आमकां करूंक आसात पूण देवाचें हजेरपण आमकां भोगूंक जाय म्हजो मोगाळ बाप म्हजे संगी आसा म्हणल्यार भोगूंक जाय अशें केल्ल्यान आमच्या जिवितांत बदलावण जाता आनी ती बदलावण जावन आसा हीच बदलावण आमकां हर एक दिवं दी बाळो जेजू आनी ताच्या बापा दी आमकां एक करून दी म्हूण मागया आमीन.